पेडणे म्हाल परंपरा मोगी लोक मोठ्या संख्येन एकठांय येवन सगळे तरेचे सणा परबो मनयतात। पण दसऱ्याची व्हडवीक सांगपाची जाल्यार सुनाक हांगा मोठो मान। पळोवया मोपा आनी उगवेचे मनशां जोडपी दसऱ्याची तरंगा। जाणकारांनी ते विशीं अदीक म्हायती दिल्या। ही परंपरा कशी हा आयज चेडवांक हे ना हे ओटी भरपाक आयज जे आमच्यो सुनो इल्ल्या तेंच्यांनी हो तेचे कडेन थंय ओटी भरप त्या तरंगा कडेन हो तेंकां एक मान कसो म्हणजे तेंचो पयलो मान। चेडवां ही कशी आसतात ही लगीन करून दिल्या उपरांत ती दुसऱ्याच्या हेका घरा फुडें तेंचो अधिकार थंय आसता। जशी ही इली हय अधिकारा तशी ती थंय अधिकारान गेली आनी हेंचो पयलो ह्या मान आय चेडवांकय हय अधिकार हा। फक्त जो सप्ताह जाता वार्षिक 7 दिवस तेव्हा तेंच्यांनी येऊन भरू येता जायो तो तेंच्यांनी देवीक भेट दिवं येता किंवा काय घालूय शकता तेंच्या जाय आता दान करू शकता। मोपा देव हांगा जे उगवे येवन आमचे महादेवा कडेन भेट दिवन हे करतात बोलते जातात। तेच्या उपरांत आमचे मावले देवळात येतात आनी हो व्हडलो एक आमचो उत्सव जाता। त्याच प्रमाणे अशे आमच्या उगव्यात हे शिगमोत्सव शिवरात्र असे खूबशे उत्सव जातात। नारायण महाले उगवे आणि मोप या गावाचो दसरोत्सव आज जाता। वास्तविक उगवे गावात तरंगा ना पण मोप आणि उगवे ह्या गावाचो सांस्कृतिक जे बंध आसा ते आमच्या पिढ्यान पिढ्या पासून चलत दिल्लेले आसात आणि दर वर्सा दसरोत्सव निमतान ही तरंगा उगव्याच्या भेटी घेतात, शंकराच्या भेटी घेतात आणि दोन गावांमधलो जो सांस्कृतिक बंध जे आसात हे बंध या कार्यक्रमाच्या निमित्त आमकां दिसून येतात। अशी आसता की शिगम्याची रोमटां जी आसात ते रोमटां उगव्याच्या गांवांत येतात, उगव्याची रोमटां त्या गांवांत जातात। अशे तरेन आमचे पिढ्यान पिढ्यांचो जो संबंध आसा सांस्कृतिक जे बंध आसा ह्या दोन्ही उत्सवाचो आमकां दिसून येता। म्हणून हे दोन्ही जे उत्सव जे आसात शिगमोत्सव आणि दसरोत्सव हे आम्ही मोठ्या उमेदीन आम्ही दर वर्सा आम्ही असे मनयतात आणि दोन गावांचो जो मिलाप जाता ते मिलन जे जाता तरंगाची जी स्नेहभेट जी जाता ती सगळी स्नेहभेट हे आमकां संस्कृती आमकां दाखोवन दिता। प्रत्येकाक आम्ही महाप्रसाद हो आमच्या गावच्या वतीन दितो। तरी आता मोपा कितल्या टायमार पावतले देव मोपा हे भितून आता गेल्यानंतर आमचे एक जोशीकडे एका कौल असतलो 2 घरा नंतर कुळकाराकडे कौल असतलो आणि एक 8 साडेआठ जाता 8:30 पर्यंत आम्ही पोहोचतो। त्याला टायमिंगाचो आमकां एका कुठच्याही तऱ्हेचा बंधन नाही। इकडचं काम झाल्यानंतर आम्ही बंधन नाही। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृद्धा खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।